न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। आमचे गोमंतक टीव्हीचे नाक कान दोळे सदींच तुमच्या मदीं आसतात। तुमच्या गांवान कितें घडटा, तुमच्या शारान कितें घडटा, हेच आमचे जे पंच ज्ञानेंद्रिय आहात एक्चुअली जे म्हणजे आमचे रिपोर्टर ते तुमच्या मुखार हाडटात। ह्यो बातम्यो कश्यो घडटा, तुमच्या गांवान कितें घडलें, जर तुमी कामाक वयता आनी त्याचो नियाळ जर तुमकां जाय, मुजरत पळयत आमचे 7चे न्यूज रूम बुलेटिन आतांचे 4:30 आनी 7चो आमचो द गोमंतक टुडे न्यूज बुलेटिन। पयलीं या आमी सुशांता कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसातली व्हडली घडामोड। सुशांत, अब की पार 400 पार म्हणून तुम्ही जो एक नारो आयकलोच आसतलो, देशभर घुमता, ताचेर आज मायकल लोबो कळंगूटचो आमदार आहा, ताणें एक स्टेटमेंट केला। तो म्हणटा डिजिटल भारत जावं, आत्मनिर्भर भारत जावं। 2014 पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जे थारायल्ले ते करून दाखयल्ले आसा। ते उपरांत बायलां खातीर केल्ले 33% आरक्षण जावं, ह्यो ज्यो सगळ्यो येवजण्यो ताणें ज्यो राबयल्ल्यो त्यो आयज प्रत्यक्षात दिसून येतात। ते खातीर दरेकाच्या तोंडात नरेंद्र मोदींचे नाव आसा। सो मुखावेली जे लोकसभेचे इलेक्शन आहा ते भाजपाकाच जैत मेळटली, ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान। येस सुशांत, थँक्यू। सो आयच्या दिसातली ही एक घडामोड आमी नेक्स्ट या समिधा कडल्यान जाणून घेऊया आयच्या दिसातली दुसरी महत्वाची घडामोड। आज सकाळीच एक अपडेट आयला, तो म्हळ्यार मांडवी पुलाचेर बिरेस्तारा एक भिरांकूळ अपघात घडिल्लो आनी ह्या अपघातान दुचाकी चलोवपी जो आसा जावेद सडेकार हाका एका रेंट कारीन नेटान धपको दिल्यान तो उसळून डायरेक्ट न्हंयत पडिल्लो आनी फाटले 2 दीस सेगीत ताचो सोद घेवपूय चालू आशिल्लें। पूण निमाणें आयज सकाळीं पोरण्या सचिवालया लागसार न्हंयच्या देगेर ताजी बॉडी जी आसा ती उफेतना दिश्टी पडली आनी त्या खातीर पणजे पुलिसांनी जे आसा कार चालक अंकीत त्रिपाठी हाचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा आनी मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो कार चालक जो आशिल्लो तो सोरो पिवन गाडी चलयतालो अशें स्पश्ट जाल्लें आसा आनी हाची सुनावणी जी आसा ती सोमाराक कोर्टात जावपाची आसा। ही पुराय सविस्तर बातमी पळयात आमच्या 7च्या बुलेटिनाक। येस समिधा, ही बातमी सांगपाक जशें आमकां बातमी म्हणून सांगची पडटा तितली ती सांगतना आमकां दुख्ख जाता। कोणाच्या तरी बेजबाबदारपणा खातीर, कोणाच्या तरी मस्ते खातीर कोणाचो तरी निष्पाप जीव गेला। ही घडणूक खूब वायट आसा। जो मनीस जावेद सडेकर जो गेला ह्या घडणुकेन, ह्या एक्सिडेंटान, ताका 3 भुरगीं आसात। सो तुमी जेन्ना गाडी चलयतात, आयज एक पेपराचेरूय हेडींग आसले, जेन्ना तुमी गाडी चलयतात तेन्ना नक्कीच गाडी तुमची आसा पण रस्तो तुमचो न्हू, हाचो लक्षांत तुमी विचार दवरचो। आनी आमी या आतां नेक्स्ट संजना कडेन। संजना, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयज 2 बातम्यो केला। पयली बातमी जी आसा ती रवी नाईक हाणें बरें स्टेटमेंट केला। गोंयचे शेतकी मळ आतां घटमूट जावपाक लागला। गोंयांत आतां भाजी, फळां, फुलांची पिकावळ जावपाक लागल्यात। हे सगळे आमच्या शेतकारां खातीर, शेतकारांच्या कश्टा खातीर अशें ताणें म्हणिल्लें आसा। तशेंच शेतकी मळार केल्ल्या शेतकारांच्या कामा खातीर सद्या गोंय उदरगतीच्या म्हणजे हेजेर पावला, म्हणजे आमकां भाजी फळां बीन मेळटा। तशेंच आनिकूय जे तरणाट्यांनी ह्या शेतकी हितून वेवसायान येवचे अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हाणें आव्हान केल्लें आसा। आनी दुसरी जी बातमी आसा ती तुया ITI मांद्रे मतदारसंघांत ITI ते हॉस्पिटला मेरेनच्या उदका पायपलायन घालपा खातीर रस्तो खणला। तो खणपाचें जें काम आसा तें म्हणजे सारकें पंचायतीक कळ्ळें नासतना केल्लें आसा, म्हणून पंचायतीन सारके तक्ते बीन लावूंक ना म्हणून तें काम सद्या स्टॉप केल्लें आसा। सो गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागला। स्ट्रॉबेरी पासून तांबडी भाजी, मुळ्याची भाजी पासून आता पालक भाजी सुद्धा गोंयान रुजता। ह्यो भाजयो कश्यो रुजता जाल्यार शेतकारांच्या कश्टान, जे कोणें चिंतूकूच नासले की गोंयान हें जावपाक शकता, ती पिकावळ गोंयान येवपाक लागला आनी गोंय शेतकी मळार स्वयंपूर्ण जावपाक लागला। आमी ह्या फुडें ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी।
आयची जी बातमी आसा बाणावले दर्यादेगेर जे सिगल आसलेले पक्षी ते व्हडा संख्येन आमकां मेल्लेले दिश्टी पडटा आनी हे कशें मेला हे कितें कोणाच कडेन कांयच ना की मेला कशें तें कळपाक आनी एक दीस पयलीं अशेंच एक व्हांवून डॉल्फीन आयलेले ते बी मेल्ल्या अवस्थेंतूच आशिल्ले ही कशें मरता हेजेर ताका लागून थंयसरलो फिशरमॅन पेले हांणी मागणी केला की सरकारान तशें रानखात्यान हेजेर लक्ष घालचें आनी बेगोबेग ह्या प्रस्नाचो सुटावो करचो आनी दुसरी जी बातमी आहा म्हणजे आप आनी काँग्रेस खूब दीस जाली ती न्यूज आहा ती येत आहा की आप आनी काँग्रेस एक जाता आनी लोकसभे वेंचणुकेक तेंचो एकूच हे आसतलो तशा न्यूज येताली सो तेंच्यांनी आयज सांगलां की दोनूय दक्षिण आनी उत्तरेक काँग्रेसीचोच उमेदवार उबो रावतलो आनी जे दोनूय अध्यक्षांनी हें मान्य केलें जे दोनूय बातम्यो आतां तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. येस लोकसभेची वेंचणूक जशी जशी लागीं पावता तशें तशें गोंयचें राजकारणूय तापत आसा आनी ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. आतां आमी ह्या नॅक्स्ट उत्तेजा कडेन उत्तेजा आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयची बातमी म्हणल्यार मिलाग्रीस म्हापशा मिलाग्रीस चर्ची कडेन वचपी जो रस्तो आहा तो सामको तेजी अवतिकाय सामकी वायट जाल्या आनी रस्त्यार पुराय तरेन फोंडकूलपणान रस्त्याची सामकी चाळण जाल्या. थंय जे वचपी लोकांक सद्या आपले हाती मुठीन जीव घेवन गाडयो ते लोक चलयतात. लोकांनी ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायला आनी जे मिलाग्रिसाचे जे फेस्त येवपाचें आसा ते 14 एप्रिलाक तेच्या पयलीं हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी तेंच्यांनी सरकारा कडेन केल्या. ही तुमकां बातमी आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. थँक्यू उत्तेजा. रायट फ्रॉम एनवायरमेंट म्हणजे पर्यावरणापासून गोंयचें राजकारण तुमच्या गांवांत कितें घडटा तेच्या पासून आयच्या युथाची कितें मागणी आसा आमचे हांवें पयलीं स्टार्ट केल्लें बुलेटीन तशें आमचे नाक कान दोळे तशें सगळींच पंचनेंद्रिया म्हणजेच आमचे रिपोर्टर तुमच्या वांगडा आसतात तुमच्या फाटल्यान आसतात तुमकां कळना पण ते नक्कीच तुमच्या वांगडा तुमचो आवाज म्हणून उबे रावता. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या रिपोर्टरां कडेन तुमचे कडेन खंयची बातमी आसा तुमी मुजरत कळोवची. तुमकां जर कितें बदल जाय जाल्यार ताका वाचा फोडपाक आमी सदींच आसा. तुम्ही पळयत रावा गोमंतक टीव्ही विथ कॅमेरामॅन यश आडारकर आणि नितीन गंगावणे. हांव रश्मी नरसी जोसलकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही.